नाका। ज्या मनशांक कायदे खबर ना, ज्या मनशांक नॉलेज ना, ज्या लोकांक कॉन्स्टिट्यूशन कितें तें खबर ना, संविधान कितें तें खबर ना, जेंकां फक्त पयसो दिसता, भ्रश्टाचार दिसता, वोट बँक दिसता, जेंकां फक्त गोंयचे जमनी दिसता, गोंयचे जागे दिसता, त्या लोकां कडल्यान तुमी एक्सपेक्ट करूं नाका की तुमकां लागून कायदे करतले। तो तुमकां फक्त पिशान काडटले, तुमकां फक्त सांगतले की हे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ते अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आतां सीएमाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल म्हणा। घेया प्रेस। हांव मागता सगळे बीजेपीच्या लिडरां कडेन जे आमकां तोमणे मारतात, आरजीया फाटल्यान लागलात, तेंचे स्पोक्स पर्सन आहा, प्रेस कॉन्फरन्स घ्या, बरी व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घ्या आनी सांगा की सीएम जो उलयला, सीएमान जे प्रमोद सावंतान सांगला की हो कायदो गोंयकार कोण तो ऑलरेडी डिफायन आसा, हो तो उलयला तो फटींग, तो रॉंग, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो एंटी नॅशनल म्हणून सांगा। आमकां पळोवपाक जाय कोण एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, तुमी, आमी काय सीएम। प्रूव जावनी, हिम्मत करा, काबराल उबो राव, घे प्रेस कॉन्फरन्स। कापासतात तुजी, मायकल आनी तूं दोगूय बस आनी दिगूकय बसया त्या देवाच्या मनशाक हांगा वांगडा बसा। घेया ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स, ताकद आसा जाल्यार दाखया कोण फटींग तो। आमी फटींग उलयताले, सीएम फटींग उलयला काय तुमी फटींग ते। आमचो आमदार ह्याय फुडें लोकांक लागून झगडटलो। आमी एक प्रॉमीस करता लोकांक, पोगोचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया। आमकां आमचो एक स्लोगन आसा, जे काल विरेश उलोवपाचो आसलो, की आयडिया ऑफ गोवा इन आयडिया ऑफ इंडिया। भारत देशान गोंय राज्य केला, कित्याक केला? बिकॉज ऑफ इट्स लँग्वेज, तेचो कल्चर, तेची आयडेंटिटी। आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाला। आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या राज्याकून आमी फाटीं आसा, डेव्हलपमेंटाच्या हितून आमी बाकीच्या राज्याच्या हितून फाटीं आसा, शिक्षणाच्या हितून आमी बाकीच्या राज्याच्यान फाटलीं आसा, इंडस्ट्रियलायझेशनान बाकीच्या हितून आमी फाटीं आसा। जेन्ना आमी इतल्या गजालीन फाटीं आसा तेन्ना आमकां संरक्षण हें मेळपाक जाय, आनी तें संरक्षण घेवपाक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डेफिनेशन जावपाक जाय। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमीस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या एसेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हें पास जातलें, गोंयकारांचो हक्क दितलो, आनी त्या दीस गोंयकारांची चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, तियात्र हें आमचें क्रिसमस आसतलें, 100% त्या दीस सेलिब्रेशन जातलें।